Nehemiah chapter 7. आता ती नव्यान बांदून जातोच आणि हांवें दारां लायतकूच दारवंट्याकारांची, गावप्यांची आनी लेवितांची त्या उपरांत नेमणूक जाली. तेन्ना जेरुजलाचें प्रशासन हांवें म्हज्या भावा हानानी आनी कोटाच्या सेनापती हानानियाच्या हातांनी सोडलें. हो सेनापती अदीक खात्रेचो आनी हेरां जायत्यां परस देवभिरांतीचो मनीस आसलो. हांवें तांकां अशें सांगलें, सुर्या वयर माथ्यार पावसर जेरुजल्याचे दारवंटे तुमी उगडचे नात आनी तो धारेर वेचो वेळ जाता तुमी आडांबे घालून दारां धामचीं. जेरुजल्यांत रावपी राखणदारांक आपले झुटयेर जोण एकल्यान आपणाच्याच घरा सामकार पारो कोचचो. आनी हानानिया अदीक खात्रेचो आनी हेरां जायत्यां परस देवभिरांतीचो जालोल्यान ताका शाराचो सेनापती नेमलो. जेरुजल्यांत नव्यान लोकसंख्या. शार लांब दिराक आनी विस्कोळ आसलें, पूण लोकसंख्या थोडी आसली आनी घरांय अजून बांदूंक नासलोलीं. तेन्ना कुटुंबांची लोकगोंती करचे खातीर उंच कुलयेच्यांक, अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय कर म्हूण म्हज्या देवानूच तेन्ना म्हजे तकलेंत घालें. जोम्यान पोत्तोल्यांचे वंशावळीचें नोंद पुस्तक हांवें सोदून काडलें आनी तातूंत हें बरयलोलें म्हाका मेळ्ळें. परदेसांत थावन पोत्तोल्यांच्या पयल्यांची वळेरी. बाबिलोनियाच्या नेबुकॅदनेझर महाराजान जांकां धरून व्हेल्लीं तातूंतलीं त्या मुल्कांत रावतालीं तीं सुटका जावन जेरुजल्यांतल्या आनी जुड्यांतल्या आपल्या नगरांत परत पावलीं. तीं हांचे बरोबर जेरुबाबेल, जेशुआ, नेहेमियास, आजारियास, रामियास, नाहमानी, मोर्देकाय, बिलशान, मिस्पेरेत, बिगवाय, नेहूम आनी बाना इस्रायल लोकांतल्या मनशांची संख्या ही. पारोशाचे पूत 2172, शेफातियासाचे पूत 372, आराचे पूत 652, पाहात मोआब हाचे पूत म्हणल्यार जेशुआ आनी जोआबाचे पूत 2818, एलामाचे पूत 1254, जातूचे पूत 845, जाकाय हाचे पूत 707, बिनुई हाचे पूत 648, बेबाय हाचे पूत 628, आजगादाचे पूत 2322, आदोनी कामाचे पूत 667, बिगवाय हाचे पूत 2067, आदिनाचे पूत 655, आथेराचे पूत म्हणल्यार हेजेकियाचे 98, हाशुमाचे पूत 328, बेजाय हाचे पूत 324, हरीफ हाचे पूत 112, जिबियन हाचे पूत 95, बेतलेहेम आनी नेतोफाचे पूत मुनीस, बेतलेहेम आनी नेतोफाचे मुनीस 188, अनाथोताचे मुनीस 128, बेत आजमा बेताचे मुनीस 42, किर्यात जियारीम, केफिरा आनी बिरोत हांचे मुनीस 743, रामा आनी जेबा हांचे मुनीस 621, मिकमास हाचे मुनीस 122, बेथेल आनी आय हांचे मुनीस 123, दुसरे नेबोचे मुनीस 52, दुसरे एलामाचे पूत
1254. हरिमाचे पूत 320. जेरिकोचे पूत 345. लॉर्ड, हाडीत आनी ओनो हांचे पूत 721. सेना हाचे पूत 3930. याज्ञिक जेदायाचे पूत जेजुआच्या घराण्यांतले 973. इमेराचे पूत 1052. पाशुराचे पूत 1247. हरिमाचे पूत 1017. लेवीत. जेशुआचे पूत हे कादमिएलाचे हे होदियाचे पूत 74. हे गावपी आसाफाचे पूत 148. मंदिरांतले दारवंटे राखपी शालोमाचे पूत, आथेराचे पूत, तालमोनाचे पूत, आकाब हाचे पूत, हातीत हाचे पूत, शोबाय हाचे पूत 138. मंदिराचे गुलाम जिहाचे पूत, हाशुफाचे पूत, ताबोताचे पूत, केरोजाचे पूत, सियाचे पूत, पाडोनाचे पूत, लेबानाचे पूत, हागाबाचे पूत, शालमाय हाचे पूत, हानानाचे पूत, जिदिएलाचे पूत, गहार हाचे पूत, रेयासाचे पूत, रेजिनाचे पूत, निकोदाचे पूत, गाजामाचे पूत, उजाचे पूत, पासिएसाचे पूत, बेसायाचे पूत, मेउनिस्तेसाचे पूत, नेफुसिताचे पूत, बाबूक हाचे पूत, हाफुकाचे पूत, हारहुराचे पूत, बाजलिताचे पूत, मेहिदाचे पूत, हार्शाचे पूत, बारकोसाचे पूत, सिसेराचे पूत, तेमाहासाचे पूत, नेजायाहासाचे पूत, हातिफाचे पूत, सोलोमोनाचे चाकरांचे पूत, सोताइयासाचे पूत, सोफेराथाचे पूत, पेरिदाचे पूत, जालाचे पूत, दारकोन हाचे पूत, जिदेल हाचे पूत, शेफातियासाचे पूत, हातिलाचे पूत, पोकेरेथा जेबाय हाचे पूत, आमोनाचे पूत, मंदिराचे चाकोर आनी सोलोमोनाचे पुतांचे चाकोर सगळे मेळून 392. तेल मेलांत तेल हार्शांत केरूब आदोन आनी इनेर हांगासून आयिल्ल्यांच्या आपआपण्याच्या घोराब्यांनी आनी वंशावळ इस्रायली कुलाचेच म्हूण सिद्ध करूंक जालें ना. देलायासाचे पूत, तोबियाचे पूत, नेकोदाचे पूत सगळे धरून 642. आनी याज्ञिकां भितरले होबायासाचे पूत, होक्कोजाचे पूत, बार्जिलायाचे पूत, जिल्या दितांत गेल्या बार्जिलायांचे एके चलये लागीं लग्न जावन आपणाक तिचेंच नांव घेतलोलें. हांणी आपले वंशावळींचें पोत्र हेर वंशावळींच्या पोत्रांनी धुंडावन पडलेलें, पूण तें मेळ्ळो नासलेल्यान तांकां अशुध्द म्हूण लेखून याज्ञिकपणा वेले वलेरींतले तांकां ओपार केले. उरीम आनी थुमीम याज्ञीक उबो जाल्ल्या शिवाय तुमी कोणेंच पवित्र जेवण खावंक न्हय म्हूण राजपालान तांकां मना केलें. सोबेंत 42,360 लोक हाजीर आसले. त्या भायर तांच्यो 7,336 चाकोर आनी चाकोरणी आसल्यो आनी 245 गावपी आनी गावपिणीय आसल्यो. तांचे कडेन 435 उंटां आनी 6,720 गाडवां आसलीं. थोडे घोराब्याचे वडिलांनी ह्या बांदकामाक आपलो आदार दिलो. राजपालान भांगाराचे 1,000 द्राक्मा, 50 कांशे आनी 30 याज्ञिकांची आंगोस्त्रां निधी खातीर भेटयलीं.
आनी गोराबाच्या वडिलांनी भांगाराचे 20,000 द्राक्मा आनी रुपयाचे 2,200 मिनार वस्त्रां इमारतीच्या निधींत घाले. ह्या लोकांनी दिल्ली दानां सगळीं मेळून भांगाराची 20,000 द्राक्मा, रुपयाचे 2,000 मिनार आनी 66 याज्ञिकांची वस्त्रां. हे पोरी याज्ञिक, लेवीत आनी थोडो लोक जेरुजाल्यांत रावूंक गेलीं. गावपी, दार राखणे आनी मंदिराचीं चाकरां आनी हेर दुसरीं इस्रायलीकारां आपआपल्या नोंगरांनी वस्तेक रावलीं. देवाचें उतर हें.